It is first time in the history of Mormugao Municipal Council की आमकां 8 करोड रुपया जायल्ले आसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल मेळ्ळें आसा डेव्हलपमेंट कामाच्या खातीर. हांव खरेंच आमच्या UD मिनिस्टर श्री मिलिंद नायकाक थँक्स म्हणटा की ताणें आमकां इतले तुका कामाचे अप्रुवल दिली म्हणून. आनी तशेंच तांणी आनीकय आमच्यो फायल्यो एस्टिमेट्स प्रोसेसान आसा. बाय नेक्स्ट वीक आमकां ते चड करून विथीन दीस 10 days आमकां आनीक 3-3.5 कोटी आमकां येतले. प्लस जानेवारीन आनीक फंड्स येवपाचे आसा फूड फायनान्साचे. आनीक त्या बरोबर आमकां सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाकच एक 5 कोटी आयिल्ले आसा. आमचे वयर सड्यार मार्केट चालू आसा ताकाय 5 कोटी आयिल्ले आसा. अशें करून आमचें काम सगळ्या वार्डांनी चालू आसा. आनीक आमी मार्केट प्रोजेक्ट ह्या घेवपाचे आसा. बिसायड दॅट आय वील बी डुईंग बायणा फिश मार्केट आनी एक पावर हावस आनीक पावर हावस कमर्शियल बिल्डींग आनी हांगा पार्किंग लॉट पळय आमची जी RTOच्या मुखाल्यान जी आमची गॅरेज आसा थंय एक तुका मल्टिपल पार्किंग करपाचे आमचे हें आसा चालू आसा प्रोसेस चालू आसा. आनी तांकां सांगल्या त्या प्रमाणे तेंचे तिनायचे म्हाका जाता तितले पयलीं रेजोल्युशन घेवन दिवचें म्युनिसिपालिटी ते घेतले ते. आतां हेतून कोणाक दिसता कितें कोणाचें एक सजेशन आसा तें म्हाका सांगचें खंयच्या प्रोजेक्टाक इनकॉर्पोरेट पण स्टार्ट केलो प्रोजेक्ट आनी तुज्या सजेशना आतां आयकोन ताका कितें तरी चेंजीस करपाक यू कॅन गो फॉर रिवायज प्लॅन एंड गेट इट डन. कोणी काळजी करपाची गरज ना. इतलें तूं खंयच्या लेवलाक दिता सिवील लायनीन म्हाका थोडेशें नॉलेज आहा त्या प्रमाणे हांव उलयतां. अशें वास्कोचे 2-3 प्रोजेक्ट करपाचे आहा. 14th फायनान्साच्या अंडर वास्को म्युनिसिपालिटी खातीर स्पेसिफीक सांगता ते 3-4 कोटीचे कितें पयलीं प्रोजेक्ट जाल्ले ते परत घेतले रिव्यू केले आनी तांकां 7-8 कोटीचे काम 8 कोटी कितें जवळ 8 कोटीचे फायनल करून दिला. फायल डेफिनेटली म्हाजे कडेन येता आनी पास चालवता. नॉट वर्किंग ओन्ली वास्कोची म्हणून आनी खंयसर आसल्या खंयच्याच फायली डेव्हलपमेंटाच्या कामाक जर हांव मंत्री आसतना म्हाज्या मतदारसंघात इतलें डेव्हलपमेंट केलें अख्ख्या गोंयचे ह्या निमतान करून जर म्हाकाय बीन मेळटा जाल्यार हांव उमेदीन करतलो. त्या पद्दतीन तूं विचार खंयच्याय कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक आयज जे म्हाका येवन मेळ्ळा तांकां सदांच तेंचो जसो पॉझिटिव्ह अप्रोच आहा काम करपाक तशें तांकां पॉझिटिव्हली तेंची फायली क्लियर केल्या. कितलेशे फायली क्लियर जाले इन डिटेल म्हाजे कडेन आत्तां हांव तुमकां सांगूंक शकचो ना. सगळ्या म्युनिसिपालिटीन डेव्हलपमेंटान जे येता आमी ते केन्ना धाडूंक ना. सुडाच्या अंडर सुद्दां जे प्रोजेक्ट्स आहा जवळ जवळ 7 तारखेक कालची मिटींग जाली सुडाची फर्स्ट मिटींग घेतल्या. त्या मिटींगेक पयलींची पायपलायनीन आसलेली 50 कोटीची कामां क्लियर केला आनी न्यू एस्टिमेटाच्या लायनीक एक 50 कोटी आहा. म्हणजे हें जावंक जायना. बाकीच्याय खंयच्याय म्युनिसिपालिटीचें जें काम आहा हांव खंय वयता तेन्ना सगळ्या म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन जावं कोण आहा ते वळखीचे सगळे आसल्या कारणान गेले 10 वर्सां आतां सर्विसीन आहा जाल्यार कोण कोण जे आपलें काम येवन सांगता पळय तें काम नोट केलें वयता. ऑफिस सदां ओपन आहा. एक म्हाजे कडल्यान डायरेक्ट ओपन हें आसा म्हाजी काम करपाची पद्दत वेगळी. हांव त्या मुमेंटाक त्या ऑफिसान कोण येयल्या उपरांत जर तुमकां मेळूंक ना जाल्यार त्या ऑफिसराक आमचो कोण बसला ताका सांगल्या शिवाय कोणी वचप ना. सांगप तुजें कितें तें घाल पेपराचेर बरोवन दी थंय आनी हांव तेच्या उपरांत येयल्या उपरांत थंय डायरेक्शन दिल्लें ऑफिसान इवन आमच्या DMAक डायरेक्शन दिल्लें खंयचेंच काम कोणाचें आमी नासतना तें पेंडींग उरोवंक जायना. ताका चालना लागपाक जाय. ते फुडें वचूंक जाय. आमच्या लेवलाक हांव नासतना समज एक 2दा तुमी येयले कोण तरी हांव मेळूंक ना जाल्यार तुमचें काम ते स्टॉप करूंक जायना. प्रोसेस चालू वचपाक जाय. ज्या दिसा मागीर हांव येयल्लो ना तेजेर कितें म्हाजी सायन जाय कितें स्टॉप करप ना अशें एक डायरेक्शन दिलें. त्या प्रमाणे आमचे DMA बी आनी आमचो सेक्रेटरी आहा बऱ्यापैकी कॉपरेट करता. आमचे स्टाफय बरे आहा. म्हाका फक्त तुमचे कडल्यान फुडल्यान म्हणजे तुमचे म्हटलें की सगळे म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलरांक सगळ्या म्युनिसिपल चेअरपर्सनाक चीफ ऑफिसर प्रिन्सिपल इंजिनियर कोण आहा तेंचे कडेन हांव जाहीरपणे हें सांगता की तुमचें जें काम आहा तें घेवन येया. आमी मिटींग आपयले तेन्ना तुमी येतलो हो दुसरो विशय. पूण जर पब्लिकाच्या इंट्रस्टान बरें काम आहा जाल्यार डेफिनेटली तुमी फुडें या. आमी तुमकां जें उतर दिलां जें शक्य आहा तें 100% करून दिता.